कॉमन कोब्रा नाग जो आसा तेका एक फण आसता, इट हॅज अ हुड, ज्याच्या फाटल्या सायडीक एक चष्म्याच्या आकाराचे चिन्ह असतं. कॉमन क्रेट काणीर जो आसा हेका ब्लॅक किंवा ब्लुइश ब्लॅक रंगाच्या आंगाचेर धवे नॅरो क्रॉस बँड्स असतात, म्हणजे पट्ट्यो असतात. घोणस जो आसा रसल वायपर हेका हेच्या आंगाचेर ओव्हल म्हणजे तांतयाच्या आकाराचे किंवा गोल आकाराच्या स्पॉट्साचे 3 रोज असतात. आणि हे जे स्पॉट्स आसात तांकां काळ्या रंगान रेखांकीत धवे किंवा हळडुवे बॉर्डर असतं. आणि तकलीचेर एक टिपिकल एरोहेड शेप्ड मार्क म्हणजे बाणाच्या तोकाच्या आकाराचे एक चिन्ह असतं. फुरशें जे आसा सॉ स्केल्ड वायपर तेका तकलीच्या वयर एक टिपिकल बर्ड फूट मार्क असता, बर्ड फूट शेप मार्क असता, म्हणजे पक्षीच्या पांयाच्या आकाराचे चिन्ह. आता राजनाग जो आसा किंग कोब्रा तो सामान्य नागा परस एक तर खूबच लांब असता आणि इट्स बॉडी इज ऑल्सो फॅटर. आणि ताच्या आंगाचेर हळडुवे किंवा धवी क्रॉस पट्ट्यो असतात. आणि ताका फणो असता, हुड असता, पूण त्या फाटल्या सायडीक ताका चष्म्याचें चिन्ह नासता. आता जे पीट वायपर्स आसा हेंकां दोळ्या आनी नाकाच्या उगडपा मदीं म्हणजे बिटवीन द आयज अँड द नॉस्ट्रील पिट्स असता, म्हणजे फोण कशें असता. आणि हेंचे द फंक्शन ऑफ दीज पिट्स इज उष्णताय सोदून काडप, म्हणजे तूं फॉर हीट डिटेक्शन, दॅट्स द वे दे डिटेक्ट देयर प्रे. हम्प नोज्ड पीट वायपर जो आसा हेका तोंड जो आसा तेजो तो फुडल्यान बारीक जायत वता, इट हॅज अ टेपरिंग फेस, आनी तेज्या निमण्या भागाचेर एक कुबड म्हणजे एक हम्प कसो असता.